वास्कोच्या नुस्ते व्यावसायिकांचो सुरू जालो सीझन, पण मनीस पडटात उणे. काय कामगारांक हाडले विमानांतल्यान. कोलवेच्या मुंगुल वाठारात 3 रिक्षांचो लासून जालो गोबर. मुद्दाम जावन केला आसूं येता उजो लावपाची करणी. रिक्षा धनियांनी उक्तायला दुबाव. मायकल लोबो पुलीस निरीक्षक नोलास्को रोपाजो आणि पंचायत वांगड्यांच्या आशीर्वादान कळंगुटे चलता ड्रग्स व्यवसाय. आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो थेट आरोप. पुलीस खात्याच्या कारभाराचेर काढलो फोग. भारतभर मनयलो शिक्षक दीस. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचे हस्तुकी शिक्षकांचो भोवमान. भेटले राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. भारतातल्या एकूण कोरोना केशींचो आंकडो 40,23,000 पावला. फाटले 24 वरां भितर 86,000 परस चड केशींची नोंद जाल्या. फाटोफाट 80,000 केशी नोंदवपाचो हो तिसरो दीस. सेगीत चौथ्या दिसा 1,000 परस चड दुयेंतींच्या मरणाची भारतात नोंद जाल्या. भारतात एकाच दिसात 86,432 कोविड-19 केशी नोंदयल्यात. फाटले 24 वरां भितर 1,089 जाणांक मरण येयलां, जाल्यार 70,072 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 40,23,179 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसींनी 8,46,000 आंकडो हुंपला. एकूण 70,561 जाण मरणाचे भकीक पडल्यात, जाल्यार 31,07,223 जाण दुयेंस मुक्त जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या. केसी वाडपाचे बाबतींत महाराष्ट्र अजूनय आघाडीचेरच आसा. महाराष्ट्रात 8,63,000 कोविड-19 केशी जाल्यात, जाल्यार आंध्र प्रदेशात हो आंकडो 4,76,000 पावला. तामिळनाडूत 4,51,000 पेशंटांची नोंद जाल्या, जाल्यार कर्नाटकात 3,79,000 आणि उत्तर प्रदेशात 2,53,000 कोरोना पेशंट सापडल्यात. संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात कोविड-19 केशींनी 3 लाखांची मजल मारल्या. संवसारीक आंकडो 2,68,00,000 पावला. 8,79,000 दुयेंतींनी निमणो स्वास घेतला, जाल्यार 1,89,00,000 पेशंट बरे जाल्यात. आणि संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान चड पिडलेले हे 5 देश. 60 लाखांची नोंद करत युनायटेड स्टेट्स सगळ्यांत फुडें आसा. ब्राझीलचो आंकडो पावला 39,97,000. 40,23,000 नोंद करत भारत 3रे सुवातेर पावला. रशियेंतल्या पेशंटांचो आंकडो 10,15,000 पावला आणि पेरूच्यो केशी 6,63,000 पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. घुवळी वखदां हो आतां राष्ट्रीय विशय जावन रावला. कळंगुटे चलपी घुवळी वखदांचे वेवसायाक आतां नवें मोडण मेळ्ळां. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, पुलीस निरीक्षक नोलास्को रोपाजो आणि कांय पंचायत वांगड्यांच्या आशीर्वादान कळंगुटे घुवळी वखदांचो वेवसाय चलता. आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान थेट आरोप केला. पळयात पुराय बातमी. घुवळी वखदांच्या विशयावयल्यान कळंगुटेचो आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सरकार आणि पुलीस खात्याच्या कारभाराचेर फोग काडलो. ताणें थळावो आमदार, पुलीस आणि पंचायत वांगड्यांचेर गंभीर आरोप केले. हे विशीं ताणें पुलिशेंत कागाळय केल्ली खंय. आतां DIG आनी नार्कोटीक डिपार्टमेंटातूय कागाळ करतलो अशें ताचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. This Pablo Escobar name is given by Rohan County to Mr. Michael Lobo, right? And he's from Parra, that everyone knows, whole world knows now. And he is the one who supports everyone on drugs. Earlier, I'll tell you how he has a restaurant, Luda. He had a restaurant. I don't know if he still has it in Anjuna, right? Earlier, you all see in those years, in 2010, what was going on in Ludo. Earlier, he was even taking मडक्या कोत्तालो पळय तो अदनवेर तो खूब सुवातेर विकतालो आनी आमी जाण आसले आनी तो उमक्यो उमक्यो सुवातेर बसतालो तो आपणाचे मोडक्यो बिडक्यो घेवन, रायट. आनी तितून मोडक्यांनी कितें कितें आसलें तें आमी जाण आसले. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. दिसा उजवाडा मडगांव शारात भांगरा व्यवसायी स्वप्नील वाळकेच्या खुनान गोंयाक हालोवन सोडला. हे घडणुकेन खास करून भांगरा व्यवसायींच्या मनात
भय आणि असुरक्षितता निर्माण केल्या. सगळ्यांच्या तोंडास एकच प्रश्न, आम्ही सुरक्षित आसात हय? सरकारी सुरक्षा यंत्रणेचेर आमी कितलो विश्वास दवरचो? जाल्यार ह्या प्रश्नाबरोबरच एक धादोसकायची गजाल म्हटल्यार स्वप्नील खून प्रकरण हाताळपी टिमीचो मुखेली म्हण पुलीस निरीक्षक CL पाटीलाचेर जबाबदारी दिल्या. फोंडा भांगरा व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षान शारांत सुरक्षा यंत्रणेच्या उणावाचेर बोट दवरतना खंत उक्तायल्या. कोविडाक लागून गुन्यांवगारी वाडत चल्ल्या. अशा वेळार CCTV कॅमेरे गुन्यांवगारांक धरपाक मजत करपाक शकतात अशें तेंचें म्हणणें. फोंडेच्या 16 सुवातांचेर 5 वर्सां आदीं सुमार 22 CCTV कॅमेरे लायिल्ले, पूण आतां ते फकत शोपीस जावन रावल्यात. एकय कॅमेरो काम करिना. आतां पुलिसांनीच आमकां राखण दिवची अशें म्हणत संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र केरकरान पुलिसांकच गारणे घातल्यात. सावयकरान ताका सक्सेसर आसलो ताणें मागीर ती बसयल्यो, पूण ताणें एक लक्षांत घेवना की बाबा कोणें ताचेर मेंटेनन्स करपाचें, फक्त बसून तशें दवरल्या. तर म्युनिसिपालिटीन कोणाची मेंटेनन्स करना ना आमचो खासदारूय करना. हांव तांचे कडेन मागता की म्युनिसिपालिटीन आतां तरी ज्यो आमचे CCTV कॅमेरास आसा ते सारके करचे. आतांचे परिस्थितीन आतांची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार आयच्या काळाची गरज आसा CCTV बसोवप म्हटल्यार. फाटल्या दिसांनी खबर आसतली पडगांव कितें जालें ते फोंड्या घडचें न्ही. परत आतां म्युनिसिपालिटी कडेन किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की ताणें बेगिनात बेगीन त्यो सारकी करच्यो जाल्यार नवे तरेची CCTV कॅमेराज बसोवचे. फकत CCTV कॅमेरे बसोवन काम भागचे ना जाल्यार पुलिसांनी अशा वाठारांनी गस्त घालची अशें वास्कोच्या भांगरा व्यापाऱ्यांनी मागलां. ते भायर पुलिसांनी सगळ्या वेवसायिकांक आपोवन बसका घेवची आनी ते बसकेंत व्यापाऱ्यांची सुरक्षे खातीर शासनाचो उपाय काडचो अशें ते म्हणटात. पळयात. आतां मेन सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार कितें पयरचो जो इन्सिडंट जाला तो परत घडपाचो न्ही. हेज्या खातीर कितें तरी उपाय करपाचो. हे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जावं आमचे लोकल कावन्सिलर जावं हे आमचो कालूस बाब आसा हांगा कितें तरी आमकां कित्याक आमी भयानूच आसतले हेज्या फुडें आनीक अशें जे भयान जालें जाल्यार आमी धंदो करपाक पावपाना. दुकानदार आणि व्यावसायिकांच्या रक्षणाचेर आदलो आमदार आणि साहित्यीक उदय भेंब्रेनय चिंता उक्तायल्या. फाटल्या गुन्यांवकारी घडणुकांतल्यान सरकार कितेंच शिकलें ना. देखून अश्यो घडणुको परत परत घडटात. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडीक लागल्यात अशें भेंब्रेचें म्हणणें. असं फाटीं म्हापशांत अशी गजाल घडिल्ली. ते गजालींतल्यान जर योग्य बोध सरकारान घेतिल्लो आनी पुलीस यंत्रणेन घेतिल्लो जाल्यार घडये हें टाळूं येतालें. आतां हें कित्याक घडलां, कोणाक लागून घडलां आनी ताचे फाटलें कारण कितें हें तपासा उपरांत कळपाचें. पूण तो तपास पसून सारको जाता काय कितें हे विशीं लोकांच्या मनांत दुबाव आसा. आनी दुबावाचें कारण अशें की तुमी एक वस्त पुलीस खातें इन्वेस्टिगेट करता जाल्यार दुसरी वस्त क्रायम ब्रँची कडेन दिता. ही दितात ती दिनात. एका केसीचे तपास जाता, दुसरे केसीचो सारको तपासूच जायना आनी अश्यो तपास जायनाशिल्ल्यो कितल्योश्योच केसी आसा. जाल्यार फामाद वकील क्लिओफात आल्मेदा कुतिनो वेगळेंच मत मांडटा. तो म्हणटा सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर जालां. हे केशी निमतान हेर प्रकरणांचो वास काडपाचो सरकाराचो यत्न दिसता ताचें म्हणणें. As far as this issue is concerned, handing over to the crime branch, I don't find any malafide motive. In fact, the police inspector CL Patil, to whom this matter is handed over, is a senior, experienced and a known hand who has earlier won accolades from the society, the government and sometimes the courts. That way, anyway, let us see how the issue unfolds. मडगांवचो थरार पळयल्या उपरांत अशें दिसता की मडगांवांत दिसा उजवाडा गुन्यांवगारी करपाक लोक भियेनच जाल्यात. बायलांचो एकवटचे अध्यक्ष आवडा व्हेग अशें म्हणटा. Now this has opened a Pandora's box. What is a Pandora's box? When you open the box, you find all kinds of things. Here we have found that drugs, trafficking and illegal weapons are just flowing into our state. How they are flowing is a thing that the policing has to take note of. And if they take note of it and try to curb it, I know that 100% you can't stop illegal activity, but you can make a beginning, you can send a message, strong message,
that no one carrying or manufacturing an illegal arm will be tolerated in the peace-loving state of Goa, and all Margaonkars क्रायम ब्रांच SPC क्षोभित सक्सेनान स्वप्नील वाळके केस हाताळपी टिमीचो मुखेली म्हण पुलीस निरीक्षक CL पाटीलाचेर जबाबदारी दिल्या. देखदिणे कामगिरीक लागून राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोवपी तशेंच जाणें महानंद नायकाची गुन्यांवगारी खणून काडली तो होच कर्तव्यदक्ष पुलीस ऑफिसर CL पाटील. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात शेनवारा शिक्षक दीस मनयलो. भारताचो दुसरो राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनची ही जल्मतीथ. ह्या निमतान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी राष्ट्रीय शिक्षक भोवमान सुवाळ्यात साबार शिक्षकांचो भोवमान केलो. 1962 सावन भारतात शिक्षक दीस मनयतात. ह्या दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षकांक सदिच्छा भेटयल्यात. पळयात मुख्यमंत्र्यान दिल्लो संदेश. कोरोना महामारीक लागून सध्या शाळा, हायस्कूल आणि कॉलेजी बंद आसात. देखून विद्यार्थ्यांचे शिक्षका बरोबर थेट मेळप शक्य जालें ना. शिक्षक सध्या मोबायला वयल्यान विद्यार्थ्यांक मेळटात ऑनलायन शिक्षणाच्या निमतान. कांय भुरग्यांनी मात ऑनलायन शिकतना येवपी अडचणींक लागून तिडकय उक्तायली. पळयात. आज टिचर्स डे सो आमी वर्च्युअलीच विश केले टिचर्साक. वॉट्सॅपाचेर तांकां आमी मेसेजीस धाडले ग्रुपाचेर तेन, आनी आमकां तशें सेलिब्रेशन करपाक मेळना जशें आमी स्कुला करतालीं. खूप अशें म्हळ्यार सगळें वर्च्युअलीच जाता. ह्या हेज वयल्यान कितें दिसता तुमकां ह्या हेजेर आतां ऑनलायन तुमी शिक्षण घेता तेजेर? ऑनलायन शिक्षण तशेंच आसा जशें की म्हळ्यार तितलें ना, बट तरी सुद्दां मेन म्हळ्यार नेटवर्क प्रॉब्लेम जाताच. खूप लोकां जाता, थोडी रुरल एरिया सुद्दां उरता तांकां नेटवर्क मेळना. नेटवर्का लागून मातशें दुसऱ्या प्लेसीचेर वचून बसपाक पडटा. नावलेच्या सेंट एलोयसिस स्कुलाच्या भुरग्यांनी ह्या दिसाचे निमित्त सादत एक पद तयार केल्लें. केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कोलवा मुंगुल वाठारात शुक्रारा रातीकडेन 3 रिक्षांक उजो लागलो. कोणे तरी मुद्दम जावन उजो लायिल्ल्याचो दुबाव रिक्षा धन्यानी उक्तायला. देखून कोलवा पुलिशेन खोलायन चौकशी करून कारवाय करची, नाजाल्यार रस्त्यार देंवचे पडटले. क्रांती ऑटो रिक्षा संघटनेचो उपाध्यक्ष जावेद शेखान शिटकावणी दिल्या. कोलवा मुंगुलातल्या कादरशाह मकंदर, शरफुद्दीन शेख आणि चंद्रकांत नायकाच्या घरा लागीं पार्क करून दवरिल्ल्या रिक्षांक उजो लागलो. ह्या उज्यात 3 रिक्षांचो लासून गोबर जालो. 3 रिक्षा वेगवेगळ्या सुवातांचेर आशिल्ल्यो. एके रिक्षेक उजो लागिल्लो जाल्यार समजूं येता, पूण 3 रिक्षांक कसो कितें उजो लागलो असो त्यांचो प्रस्न. पळयात. कादर मकानदार आणि शेख शरफुद्दीन यांची रिक्षा राती कोणे पेटयल्ली आसा. कोणे तें आमकां खबर ना. आणि जे रिक्षा एकूच जाग्यार दवरले बाबा कोणी पिवन पेटयले म्हणून सांगपाक शकता, पूण एकूच जाग्यार दवरूं ना रिक्षे. एक रस्त्या सायडीन आसतली ट्रान्सफॉर्मर सायडीन, दुसरी दिसता शरफुद्दीन शेख अनवराला बाबा तो रायटान भितर खाची, आणि दुसरी कादर मकानदार कोलवा रोड बिफोर ओवर ब्रिज लेफ्ट सायडीन रस्त्यार आसतली सायडीन. आणि आतां जेन्ना वर्सां जाली रिक्षा थंय आसता, एक जाग्यार कोण पिवन बेबद्यान पेटयले म्हणून सांगपाक येता, पूण हे पिवन कोण हो प्लान केला आणि सगळे गाडयो सोडून आमची रिक्षात पेटयल्या. एक आसा लेफ्टान भितर ब्रिजा कडेन, दुसरी रिक्षा आसा रायटान भितर, आणि एक कपेल अपोजीट भितर आसा ते खाचीन, ते दारान आसता. 5 मिटरचो डिस्टन्स ना. लेफ्टान जो आसा सेम प्रोसिजर.
ते दारांतल्यान 10 मिनटां सुद्दां दिसना. आतां राती 2-2:30 म्हळ्यार लोकांक न्हीद लागता. आतां लोकांक कितें आमचे एक रिक्षावाल्याक एक तर भाडें ना, एक तर सगळे त्रासान पडल्यात आतां आनी हो एक रिक्षावाल्याचो सगळ्यांक भंय जाला आनी आकांत आयला. आयज फाल्यां तुका म्हाका आनी कोणाच्या सांगपाक शकता न्ही. आतां पुलिसान कितें आसा जाता हेजेर एक्शन घेवपाचें आनी पुलिसान कितें आसा कारवाय करपाची. तो गाडयेचो मुद्दम केला. आमच्या फाटल्यान लोक आसता ताका, हे लोक भायर काडला. लोक भायर काडून ते पायप ओढून उजो लायला. सगळे बरे भशेन आनी वांगडा रावता हांगा. आनी हे कितें आसा भायल्यान रस्त्यार गाडी पयस आतां एक कितें जालें तेकून दारा आतां एक प्लास्टीक सगळें लासून गेले सारकें. बरें जालें ते वाश्यार तुका पावस थंय लागून उजो लागपाचो. लॉकडाऊनाक लागून धंदो ना, रिक्षा बंद आसात देखून रिक्षावाल्यांचेर आकांत आयला. तेतूंत हे लुकसाण करपाचें कितें अशें रिक्षावाले विचारतात. 2 भितर 2:15 भितर राती 1:30-2 भितर जाली. 3 रिक्षा आशिल्ल्यो आमचे मंगळार. 3 रिक्षाक उदक पेटलें. ते मागीर आमचे वाड्यावाले ते येवन मातशें आपयलो, फायर बकेट येयले. ते मागीर आमी पळयले सगळे जलून गेले. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान संदीप तुयेकर. कामगारांचो उणाव असलेल्यान मोठ्या प्रमाणात नुस्तें धरप शक्य जालें ना. वास्कोच्या नुस्तेमारी करपी बोट धनियांनी खंत उक्तायल्या. फक्त 25% मनीसबळ बरोबर घेऊन नुस्तेमारीक सुरवात केल्ल्याचे त्यांच्यानी सांगले. अंदू नुस्तेमारी मोसम लांबयेर पडला तो कोरोना व्हायरसाक लागून. पावसात आपापल्या गांवांक गेल्ले कामगार लॉकडाऊनाक लागून राज्यात परत येवपाक पावले नात. येरादारीची व्हडली अडचण आसली, पूण कांय बोटधनी आपल्या कामगारांक विमानांतल्यान गोंया घेवन आयल्यात. जायते प्रॉब्लेम जाले आनी ते प्रॉब्लेम म्हणल्यार हे वर्करांचे. जेन्ना सुरवातीक एज ए प्रेजिडेंट म्हणून हांवें कलेक्टरा कडेन मारगांव मिटींग येयली आनी कलेक्टरान म्हाका प्रॉमीस केलें, सावथ गोवा कलेक्टर, ताणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें की जशे लेबर आमचे वर्कर जे बोटीचें काम करताले ते आमी ताका जाण एकल्या पात्रांवांनी एक फुडाकार घेवन म्हणजे एक जबाबदारी जे वर्करांक कशें सांबाळपाचें ती एक चिंतून तेणी आपल्या वर्करांक स्पेशल AC बस करून हिंगा धाडलेले तेंच्या गांवांत ओरिसा. आनी ते हांवें कलेक्टराक पटोवन दिले. हांवें कलेक्टराक सांगलें की हे भाशेन आमी आमच्या वर्करांक धाडल्या आनी जी गव्हर्मेंटाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की ह्या वर्करांक धाडपाची ती आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या म्हणून. ताका लागून आमी कलेक्टरा कडच्यान एक एश्युरन्स घेयल्लें की कलेक्टर तूं जेन्ना आमचें सिजन स्टार्ट जातलें ऑगस्टान तेन्ना तुमी आमचे लेबर हाडपाक कोत्तले वो ना जाल्यार कलेक्टरान म्हाका सांगलें, सावथ गोवा कलेक्टर, की आमी मंथ ऑफ जुलाय ऑफ 15 हे तेन्ना आमी मानाय हाडपाक सुरवात करतले. पूण कांय जावंक ना. पात्रांवांनी तांकां आयज स्पेशल बस करून परत आमकां बिजनेस हाडले. थोडे वर्कर जे काम करपी जावं शिंवपी आनी कितें करपी ते स्पेशल आंध्रासान प्लेनान येयले. इतलें जावन देखून अबावट 25% देखून बोट्यो आयज चालू जावंक ना. माझे 2 डिंगी आसा. दोनी वयर आसा. लेबर ना म्हणून हांव सारको बंद आसा. घरान बसता आनी कांय ना, काम ना, धंदो बेश्टे येता रापणेचे मातशें हांव एकटो शिवता आनी वयता घरा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हेर राज्यांनी कोविडाच्या फाटभुंयेर खण अवलंबितांची परिस्थिती पळोवन पॅकेजी जाहीर केल्यात. आमचे सरकार कित्याक पॅकेजी जाहीर करिना? दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन गोंय सरकाराक विचारला. गोंयची अर्थीक गाडी रुळार हाडटले जाल्यार सरकारान खणी सुरू करच्योच पडटल्यो ते म्हणटात. सावड्डेच्या ट्रक धनियांनी साबार प्रश्न मिडिया मुखार मांडले. सरकारान टॅक्स फारीक करता अशें ट्रकवाल्यांक सांगलें, पूण टॅक्स फारीक केल्या उपरांत टॅक्स माफ केलो. ही फसवणूक कित्याक? ट्रक धनी म्हणटात मायनिंग होच गोंयचे अर्थवेवस्थेचो कणो. तें सुरू जाले बगर सरकार अर्थीक नदरेन बळिश्ट जावचें ना हें सरकाराकय कळून चुकलां. देखून सरकारान केंद्र सरकारा कडेन उलोवणें करून जाता तितले बेगिना खणी सुरू करच्यो. 2012 मायनिंग बंद आहा, पूण मदें कितें चालू केलें
चालू केलें लोक हॅपी जावन गाडी रिपेरींग बीन सगळी केल्यो पूण तेजी कांयच इफेक्ट जालो ना रिपेरींग केला तेजे पयशे वयल्यान चड पयशे आमगेले आनी त्रासां पडले लोकांक रीण काडला तेंय आनी त्रासां पडले पूण आतां आमकां गव्हर्मेंट जावं कोर्टां तारीख दीत आहाय आज करतले हाल करतले अशें करून डेट दीत आहाय आमकां पूण आमकां एकूच अजून आश्वासन दिलो तें सारकें एकूच हें जालें ना पूण हांव इतलें म्हणटा गव्हर्मेंटाक बेगीन चालू करपाचें फुडच्यान जरी तुमी हें करून लोकांक हें पळय स्टार्ट करे मायनींग आनी लोक तेन्ना लोकांक बरे भाशेन मायनींग चालू करूं मेळटलें हें गाडी रिपेर करूं मेळटल्यो मायनींग चालू जाता म्हण लोकांनी सगळे भाशेन आमी सावथ गोवान जायते भाशेन मांडिलें टॅक्स माफ करूं म्हणलें 2012 मायनींग बंद आहा म्हणून टॅक्स माफ करूं म्हणलें आमकां टॅक्स माफ करता लोकांक टॅक्स सगळे भितरी मागीर टॅक्स माफ करताय आमकां हें कांयच फायदो जायना पण ट्रीप 2 ट्रीप मारले जाल्यार तें टॅक्स माफ जायना हें कितें लोकांक फुडोवपाक आमकां खबर ना आतां गोवोरमेंटान बेगीन दिन हाडपाक कितें तरी आमचे उपाय आमचे उपाय घेवपाक जाय आमकां कोरोना लागून आतां हें पळय जालां आमी कोणें जायते ट्रक टॅक्स भरूंक सोदताले गोवोरमेंटान तें कोरोना लागून हें केलें लॉकडावन करतरी लोकांक तें टॅक्स भरूंक मेळना आनी तो अजून पासून तेणें आमकां तें हें दिलना टायम दिलना तेणें आमकां सांगलें टायम तो तुमकां हें टॅक्स भरपाक आनी ताका लागून आमी गेले आतां तें लोकांक टॅक्स फायन घेवन टॅक्स भरला जें पळय टॅक्स पळय भायर पळय हें केलां त्या भाशेन तुमी हिंगा करपा जाय तामिळनाडू हिंगा थिंगा ऑर्डर काडल्यो सगल्यो केल्यो आनी गोवोरमेंटान तेंगे गोवोरमेंटान तें हें केलां आमगे गोवोरमेंट कांयच करना मायनींग चालू जाले शिवाय जे सरकाराचे रेव्हेन्यू म्हणून जर सरकाराक कितें गव्हर्मेंट चलोवपाक राज्य चलोवपाक जी पयशांची गरज आसा ती मायनिंगा शिवाय फास्ट हेजेर कोणूच दिवंक शकना दुसरो पर्याय ना हे सगळे थराचेर मान्य केलां सरकारान मान्य केलां गोंयचें मार्केट जें आसा तेजो रेट्स हे वाडत गेल्यात डिपेंडंट कितली सफर जाल्या हें हांव वेगळें सांगपाची गरज ना परत मायनींग तशी सुरू जालें जाल्यार आसा त्या मायनींग म्हणजे ट्रान्सपोर्ट रेटीन म्हणून बाकीचे कांय पगाराचे स्लॅबान म्हणजे ते तांकां तर डिपेंडंटाचे हें आसा तितूंतल्यान सुरू केलें जाल्यार तेंगे तें सर्वायवल जावचें ना तेन्ना ट्रान्सपोर्टाचे रेट म्हणा बाजाराक जे हेजे रेट आसा ते देंवयले शिवाय ट्रान्सपोर्टाचो रेट वाडयले शिवाय हे सर्वायव जावचें ना उलट आसा तितलें तें रीण काडून जे आपले कितें एक्टिविटी चालू करतले ट्रक चालू करतले आनी कितें कितें मेंटेनन्स करतले हितून खर्च करतले ते खर्चांकूच ते आनी सोंपल्यांक जमा जातले गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकर. गलवान चकमकी उपरांत चीनी सैनिकांनी अरुणाचल प्रदेशातल्या 5 भारतीय नागरिकांचे अपहरण केल्ल्याची बातमी आसा. काँग्रेस आमदार निनोंग एरिंगान हो दावो केला. दुसरे वटेन मनीसपण सगळ्यात व्हड हे ब्रीदवाक्य भारतीय सैनिकांनी खरें करून दाखयले. सिक्कीम राज्याच्या उत्तर भागात वाट चुकलेल्या चीनी नागरिकांक भारतीय सैनिकांनी मजत केली. भारत आणि चीनामदी फाटल्या कांय दिसांसावन ताण निर्माण जाला. शिमेर निर्माण जाल्लो हो ताण अजूनय निवळूंक ना. दुसरी कडेन चीनाच्यो कुरापती चालूच आसात. अरुणाचल प्रदेशांतल्यान 5 भारतीय नागरिकांचे पीपल्स लिबरेशन आर्मीन अपहरण केला. काँग्रेस आमदारान हे विशीं दावो केला. 17,500 फूट उंचायेचेर वाट चुकलेल्या चीनाच्या नागरिकांक भारतीय सैनिकांनी मजत केली. वैजकीय सेवा दिवपा बरोबरच तांकां जेवण आनी गरम कपडे दिवन तांकां वाटय दाखयली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पूर्व लडाख शिमेर निर्माण जाल्ल्या तणावाचे फाटभुंयेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान चीनाचो संरक्षण मंत्री वेई फेंग हाची भेट घेतली. रशियेंतल्या एका हॉटेलांत जाल्ली ही बसका सुमार 2 वरां 20 मिनटां चालू आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.